इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगोंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराठोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो तर सर्वेस्परस ताका निवारूं. सर्वेस्पर ताचो मोग करता जाल्यार तोच ताका सुटका दिव. तुवेंच म्हाका गर्भांतलो भायर काडलोय, म्हजे आवयच्या हृदयार म्हाका सुरक्षीत दवरलोय. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हजी हाडां हांव मेजोंक शकता. ते म्हाका पळयतात, दोळे लावन पळयतात. म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वांडटात, म्हजे मुस्तायकेचेर ते चीट घालतात. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावनाका. म्हज्या बोळा म्हाका कुमक करूंक तुर्त कर. तालवारी थावन म्हजो आत्मो वाटाय. म्हाका आसा तो एकच जीव, सुन्यांच्या घासांतलो निवार. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचे स्तुती करा. जाकोबाचे कुळयेच्या समेस्तानो ताका महिमा दिया. कित्याक ताणें दुबळ्याच्या कश्टांची बेपर्वा करूंक ना. ताचो ताणें तिरस्कार करूंक ना. ताचे मुखार आपले तोंड लिपोवंक ना. बागार ताचे बोबेक ताणें कान दिलो. श्लोक. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. सैबान तो देव, तरी त्या समाजपणाक तो लबदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामांचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर्ण मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवांपरास व्हरते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवासाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांत मार्का प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचे चरित्र. पास्काचे आनी बेखामीर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशे हिकमतेन धरचो आनी जिवेशी मारचो म्हणून
गुटमळ खरे लागले. पूण परबेच्या दिसा नाका लोक काय उसांबळ सायत ते म्हणाले. जेजो बेथानियांत कोडकार सिमांच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसून आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमांसी सुगंध थेळ घेऊन आयली आणि ती सिसली फोडन जेजूच्या मस्तकार तिने ते ओतले. हें पळोवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आणि आपणा इतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाड करचो कित्याक? असलें तेल 300 रुपयां प्रास चड मोलाक विकेते आणि मेळ्ळलो धूड दुर्बळ्यांक वांट्येतो. देखून रागान तांणी तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात? म्हजे थंय तिने एक उत्तम करणी केली. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसात आणि तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेपण करयेत. पूण हांव सदांच तुमचे सवे आसचो ना. हिका कितें सांगता तें हिने केलें. म्हज्या निकेपाक म्हण पयलेंच म्हजे कुडीक हिने तेल मागलें. सतत हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जाताली त्या सर्व सुवात्यांनी तिने केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगताले. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजकां सरशे गेलो. तो आयलोलो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी धूड बसयलो. तवळ थावन जेजूक धर्न दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेखामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करे जाय म्हूण तूं म्हणटाय? तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वचा, थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचा. आणि तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता, पास्काचें जेवण जेवचे म्हजे जेवणासाल खंय आसा? तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. शीस भायर सरून गेले आणि शहराक पावले. थंय ताणें सांगले बरेच तांकां मेळ्ळें आणि तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जाताच तो आपल्या 12 शिसा सांगाता आयलो. पंक्तीर बसून जेवतासतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका गतान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आणि एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 एकलो म्हजे सांगाता पलगणांत हात घालता तो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्मोकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आणि अर्गां दिताच तो मोडलो
आणि आपल्या शिसांक देव न म्हणले, घेया ही म्हजी खोड. उपरांत ताणे काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितास ती तांकां वांटली आणि ते समेस्त तांतले पियेले. आणि तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजे रगत सल्लो थीर करतात हे समेस्त मनशा पासत वारायलेले. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा दाका फळांचो रोस हांव पियोंचो ना. उपरांत गीत गावन जातास ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. तवळ जेसू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विश्वास खंतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तके बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जेवेशे मारतलो आणि हिंडाचे बोकरे दुस्पडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयले हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, हेरा सकटांक तुजेर विश्वास सुकात जाल्यार म्हाका सुकचो ना. पूण जेसून ताका सांगले, सतत हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंब्यान साद 2 फावटी साद घालचे आदे 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रो भासोन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवचे गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. आणि सकाळी तेच परे म्हणाले. आणि ते गेत्सेमने नावाच्या एक मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणे करीसर तुमी हांगा बसा. आणि पेद्रोक जाकोबाक आणि जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आणि दुखेस्त आणि कंटेस्ट जावंक लागलो. आणि तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आणि हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आणि म्हजे सांगाता जागरण करा. आणि चिक्के पयस वचोन तो धरणेर सरपडलो आणि साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडे आपणा वयली उतरून वच म्हणून मागे लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर्व सांगते करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बागार तुका जाय तशें सांग. उपरांत तो आपल्या शिसासशी आयलो आणि ते न्हिदोन आसले तें पळोवन पेद्रोक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटोभर जागो रावूंक तुज्यान नजो जालें? तुमी ताळणेक सामडानाशे जागे रावा आणि मागणे करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आणि त्याच उतरांनी मागे लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शेस न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आणि ताका कितें जाप दिवचे म्हण तांकां कळलें ना. तो तिसऱ्यान पाटी आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीक न्हिदोन विशेव घेतात? पुरो वेळ लागी पावलो. आतां मनशा पुताक धरून कोठ्या मनशांच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगाता तालवारी आणि धांडे घेवन आयलोलो व्हड एक जमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आणि मातबाऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्थ दिलो, जाका हांव उमो दितां तोच तो.
ताका धरा आणि 17 येन वरा. तो येतास शिदा जेसो सशे वसन मेस्त्री म्हणालो आणि थाने ताका उमो दिलो. तवळ हेराने ताका घट्ट धरलो. तेदना सशे असलेल्या मधल्या एकल्यानं आपली थालवार भायर काढणं श्रेष्ठ यासाकाच्या एक नौकाराचेर मारली आणि तासो कान कापून सोडलो. जेसो तांचे लागे उलवून म्हणालो, सोराक धरूंक आयलेल्या भरे तालवारी आणि दांडे घेऊन म्हाका तुमी धरूंक भायर सरण आयल्यात. दिसान दीस हांव देवाळांत तुमचे मोदेगात शिकयत आसतलो आणि तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जायसय. तितल्यार शीस सकड ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाचे वोलो पांघरण जेजो फाटल्यान वेथलो ताका ताणे धरलो. पूण तो वोलो तांच्या हातांत सोडून विणगोस तांचे थावन पळून धांवलो. उपरांत जेसूक ते श्रेष्ठ याजका हुजीर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आणि मातबारी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रो पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेष्ठ याजकाच्या राजांगणांत भितर सरलो आणि थंय राखवल्या सांगाता उज्यासशी बसून दग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजक आणि सगळे सानेद्रेन सभा जेजूक मरणाचे फर्मान दिवचे खातीर खंयची एक साक्ष मेळात गाय म्हूण सोदताली, पूण एकही तांकां मेळ्ळी ना. सभार जण मुखार येवन ताचे विरोध फट साक्ष सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षींक एकामेका थाळ पडले ना. शेकीन थोडे जण उठले आणि ताचेर फट फिर्याद मांडून म्हणाले, हाताने बांदले हे देवाळ हांव मोडटलो आणि हाताने बांदूंक नाथले आनीक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हूण ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यार तांच्या साक्षींक एकामेका थाळ पडले ना. तेदवा श्रेष्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचारले, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना वोगोस रावलो. तवळ श्रेष्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करून म्हणलें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय हांवच तो आनी मनशा पुताक सर्व पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलोलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देवून आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपले वयले वस्त्र पिंजून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षींची गरज कितें? पळया, ताणे केली देवनिंदा तुमीच आयकली. आता तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सकटांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताचेर थिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून आनी ताका मुठी मारून कोण म्हूण पारखून आमकां सांग पळोवया म्हणटाले. आनी थंय आसलेले नौकर ताका थापडा वयर थापड मारतले. तेणे पेद्रो आनीक सकला आंगणांत आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली तेणे पाशार साठाना पेद्रो धग घेवन आसलोलो तिका झळकलो. तिने ताका बरो करून पळोवन म्हणलें, तुंय नाजरेतकार जेजू सांगाता आसलोय. पूण पेद्रो नाकारून म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठून
दारवोट्यांतल्यान भायर वेताना पोरत्यान ते साकरणेन ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागी ती म्हणाली, होय तांचे मदलो एकलो. पूण पोरत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत तेणेंच सरशीन आसलेले पेद्रो लागी म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे भितरलो एकलो, दुबाव नासता तूं एक गलिलेया घार. तितल्यार पेद्रो आपणाचेर शिराप मागोन सोपोत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तोवळ पेद्रोक उगडास आयलो जेजून ताका सांगल्या उतरांचो. कोंब्यान 2 फावटी साद घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच गळ्ळो आनी रडोंक लागलो. उजवाडल्या फरा प्रधान याजकांनी मातबाऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी नीती सभा जमोवन थाराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालन व्हेलो आनी पिलाता आदीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सभार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केले, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडटना तूं कांय पुनी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक काडकायेच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत आसले. तांचे मदलो बाराबास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ले बरेच एक कैदीक सोडून दिवचें म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दिवचें म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका धर्न दिला म्हूण ताका समजारलें. बाराबासाकच सोडून दिवचें म्हणून पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीसय? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकान बोबाट मारली. तोवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या थाळ्यान उपराट्यो बोबो मारून म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबांद मारोवन कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तोवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्त्र ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नमन करून म्हणूंक लागले, नमन तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर थिंपी उडयतले आनी दिवयो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची केळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्त्र काडलें आनी ताचेंच वस्त्र ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमाव आल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापूय नाडांतावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं वेतलो आनी ताका
ताने जेजूचो कुरेस वावोंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोथा नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडन आयले. गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याचे सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबळ बरशिल्लो वायन ताणें ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत ताणें ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सर्ती घालन ताणें वांटून घेतली. जेजूक कुर्सार मारतना सोडून सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाली, जो देवाचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेताले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालवन म्हणटाले, वा तूं देव मंदिर नास करन 3 दिसांनी ते परत्यान उबारतलोय न्हय. तर आतां कुर्सावयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच परे प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळा करन एकामेका म्हणटाले, हेरांक ताणें बाचाव केली, पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो शकना. क्रिस्त इस्रायेलाचो राय कुर्सावयलो आतां देव पळया, तवळ आमी ताका सतमंता. ताचे सांगता कुर्सार जोडलेले, तेच परे ताची निंदा करतले. सुमार दनपार जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यान उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या थाळ्यान भोब मारन म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतले साकी सारकें ताच्या वोंठाक धरलें आनी म्हणलें, रावा, एलिया ताका सकला देंवोवंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या थाळ्यान भोब मारन प्राण केलो. तेवा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यान पिंजून 2 फाळें जालो. आनी कुर्सा मुखार उबो आसलोलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. तांचे मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गलिलेयांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साखरी केल्ली. हांचे शिवाय ताचे सांगता जेरुसलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय साबार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयारायेचो म्हणजे साबाता आदलो दीस. जुदेवांच्या श्रेष्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो, आरिमाथेयाचो जुसे, देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलोलो तो धैर्यान पिलातासशी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मरण पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शतापतीक आपोवंक धाडन जेजू येदोळच मरण पावला वयवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो. आनी शतापती लागचे समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचे लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुठलायलो आनी कडपांत पकरलेल्या
एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधेच्या तोंडाक एक शिळा लोलयली. पूण मोरी मागदलेन आनी झुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय निखेपिली तें पळोवन आसली. देवाचे उतर हे, वखाणे तुका क्रिस्त.